साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोणाचें नांव फाटल्यान दवरचें ना. आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिसियो म्हणूनच दवरतले आनी तशेंच आमकां फुडें व्हरूंक जाय. हॉस्पिटलाचो इतिहास नांव घातलें म्हणून बदलना. हॉस्पिसियोक इतिहास आसा आनी हेच हॉस्पिसियो आमी फुडें व्हरतले आनी ते हॉस्पिसियो आमी ट्रेनिंग सेंटर म्हणून उपलब्ध करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सध्या मडगांवां अपोलो हॉस्पिटलाची कार्डियक फेसिलिटी बंद पडल्या. सरकार एक तर ते चलोवंक घेवंक सोदता ना जाल्यार मशिनरी तरी विकती घेवपाचें चल्लां. I am monitoring it recently. We are monitoring every 1 month and maybe 2-3 months here and there. But we are also going to outsource certain facilities in the South Goa District Hospital. We are going to work on a different model where certain specialities will be outsourced to specialized agencies, so that people of Margao and people of Salsette don't have to come to Goa Medical College for emergencies. More than 40%. Because that's the state-of-art hospital. That is the hospital which I had laid the foundation stone for. Like, no Goan will pay for anything. He is covered under DDSSY. You have to achieve it because MAPSA requires the ICU, post-operative care, ICU management. All these things are professional agencies that supply it. If I go to recruit, if I go to do it, it'll be again a headache for me. It is better to tie up with an established company, and not what needs to be done has to be done. Radiology has to be outsourced. ICU has to be outsourced without disturbing the MCI norms. What happens, you must have had experience, if you go to MRI in Goa Medical College, you get a date after 18-20 days. That is not acceptable. If I need a MRI today, why I need after 18 days? Same way, we strengthen the cardiology. Cardiology also, we have got more than 14 doctors now. Everything is tip-top. Heart कोणाक थारना, मंत्र्याचो फोन म्हणून आयलो म्हणून थारचो ना. म्हाका जर कितें जालें फाल्यां आनी हांवें डॉक्टरान सांगलें तूं 1 म्हयन्यान हांव मरतलो तेजे पयलीं. हे उपयोग ना. सावथाक प्रॉब्लम जाला. अपोलो हॉस्पिटल बंद पडला तेंचे कार्डियोलॉजी. आतां ते भाड्यार घेवपाचे काय ते मशिनां आमी घेवपाची तेजेर म्हाजे विचार चल्ला. म्हणजे ते घेवन हांव आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घालूं काय ते कार्डियोलॉजी युनिट सेपरेटली अंडर गव्हर्मेंट चलूं हेजेर विचार चल्ला. कित्याक साश्टीचो लोक तो लास्टाक. साश्टींतल्या 5 वर्सां वयर काम करपी नर्सीक रेग्युलरायज करपाचें ताणें उतर दिलां. बाणावले खातीर 12 खाटीचें हेल्थ सेंटर दिवंक विश्वजीत तयार जाला म्हूण चर्चिल सांगता. आनी दुसरें गेम म्हाका जाय बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें सांगला, हांव डेट दितलो. आज हेल्थ सेंटर बांदपाक लेटर हाडया. 12 बेड हेल्थ सेंटर पास जाला बाणावलेच्या गांवांत. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.